Newsy Walk Hard, Hello Doctor, brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन येवकार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर प्रोफेसर एडविन गोम्स, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गोवा मेडिकल कॉलेजचे. आणि आयचो जो विशय आसतलो ते तुमच्यानी आमकां मेडिसिन विशयी संबंधित प्रश्न विचार येता. तर डॉक्टर एडविन गोम्स गोवा मेडिकल कॉलेजीन प्रोफेसर म्हणून आसात. आणि आयची जी आमची कार्यावळ परतून सांगता की ही वैजकी मळावयली अशे विशय आसा की जशे काळजाची दुयेंसां, डायबिटीज ह्या विशयांनी तुमच्यान आमकां प्रश्न विचार येता. डॉक्टर जस्ट टू स्टार्ट बॉल रोलिंग, म्हाका सांगा की आमी आतां खुबशे फावटी अशें पळयतात की गोंयान दिसपट्ट्या जर तुमच्या ओपीडीन किंवा जर आमचे जनरल पॉप्युलेशन पळयलात की डायबिटीज जे आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. डायबिटीज एज वेल एज हायपरटेन्शन किंवा काळजाची दुयेंसां. म्हाका दिसता तुमी डायबिटीज ह्या विशया कडेन मातसो पयलो फोकस दिला. हाची कारणां कितें गोंयच्या संदर्भान? लेट्स कम टू अ व्हेरी प्रिसायज पॉप्युलेशन. गेले उणें म्हणल्यार 10-15 वर्सांक आमची सदांची चाल पळय आसा ती बदल्ल्या. उठ बेगीन भुरग्यांक इस्कॉलाक व्हर, धांव, तांकां बेगीन हाड घरा, काम कर, मीट युअर टार्गेट्स, डू दीस डू दॅट. कोणूय आपल्याचे जेवणाचेर विचार करिना. कोणूय आपल्याचे एक्सरसायज म्हणटा तें कसलो एक्सरसायज कितें करपाचें विचार करिना. कोणूय योगा करपाक, मेडिटेशन करपाक, देवा कडेन उलोवपाक टायम ना. टायम टू मेक मनी बट नो टायम फॉर वन सेल्फ. करेक्ट. हाका लागून हांवें हांकां एक शब्द घातलो, जिविताच्यो चालयेच्यो दुयेंस. कित्याक आदली आमची चाल बरी आशिल्ली आनी ती चाल बदल्ल्या. आनी द किंग ऑर क्वीन, राणी न राजा ही चालीची दुयेंसाची गोंयांत इज डायबिटीज. आमी पळयलां अबाव 45 years ऑफ एज, आउट ऑफ एवरी 5 लोकां मदें 1 लाख पूण डायबिटीज आसतली. सो इट इज इन्क्रीज. सो दिस इज बेसिकली म्हणजे जसं तुम्ही सांगता की लायफस्टायल डिजीज म्हणजे लोकांची जी बदलती जीवनशैली किंवा जीवन पद्दत आसा ताका लागून जाल्लें दुयेंस. म्हणजे जशें तुमी सांगलां की आमकां बाकी सगळ्या कार्यक्रमां खातीर वेळ आसता. आमी भायर वता, पिकनीक वता, पार्टेक वता, स्कूल फंक्शन अटेंड करता, सगळें करता, बट वी हॅव नो टायम टू टॉक टू अवर सेल्फ, रियलायज वॉट आर अवर नीड्स अँड इम्प्लिमेंट देम. एक्झॅक्टली. म्हणजे कशें जर सांगत जाल्यार आमकां स्वता खातीर वेळ ना, आमकां सगळ्या कामां खातीर वेळ आसा. आणि बाकी सगळे काम म्हणजे ॲक्च्युली दीस वर्ल्ड इज दे ऑलवेज से की आमच्या म्हज्या स्वता भोंवतणी फोकस आसा, बट वी आर निग्लेक्टिंग दॅट पार्ट. आमी स्वताचें अस्तित्व विसरले आणि आमी स्वताच्या म्हणजे वी आर जस्ट मुवींग विथ द करंट. वी आर जस्ट फॉरगॉट की आमचें स्वताचें अस्तित्व आसा, स्वताच्या अस्तित्वाक वेगळे जीवनाक अर्थ आसा. म्हाका दिसता इश्टानो तुमी ही कार्यावळ पळयतना ह्या जीवन मुल्यां विशीं आमी उलयतना तुमच्या मनान प्रश्न आसतले. परतून सांगता डायबिटीज, प्रेसांवाची दुयेंसां, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी ह्या संदर्भात जे तुमकां कितें विचारपाचें आसा तुमच्यानी विचारता. आमचो नंबर हांगा जाता 24904444 आनी 24904445. प्रश्न विचार येता. आमी प्रश्नांक रावल्यात. मातसो आमकां थोडो कळाव जाल्लो. एक वेळ तुमी मातशे खंय तरी हेवटेन तेवटेन डिसमेंटल जालां आसतलें. प्लीज कम बॅक टू द म्हणजे तुमच्या घरान ही जी प्रुडंट मिडियाची हॅलो दोतोर कार्यावळ सुरू जाल्या. तुमच्यांनी तुमच्या सगळ्या इश्टमित्रांक आपयता, प्रश्न विचार येता. म्हाका सांगा डॉक्टर, आनी तुमकां विचारता की अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज, हायपरटेन्शन, प्रेसांवाची दुयेंस हाचे कसो कितें म्हणजे वॉट इज अ को रिलेशन बिटवीन दीस टू? पळय, जेन्ना मनशाची वेट आमची वजन वाडटा, आतां ही वजन इज नॉट ओन्ली वेट, फॅट म्हणटा ती वाडटा, गोडदूर म्हणटा ते वाडटा. चरप. हांव लोकांक सदां म्हणटा, यू शूड नॉट लूक प्रेग्नंट वेन यू आर नॉट प्रेग्नंट. जें पोट पळय आतां दॅट शूड नॉट कम, शूड लूक लायक डॉक्टर राव, फ्लॅट टामी. जेन्ना ही चरबी वाडटा, दीस चरबी हें पळय चरबी पळय आसा ते सभोवती अरावंड ऑल ऑर्गन्स इट कलेक्ट्स, थंय रावता तें. आनी हाका लागून इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हूण जाता. हाका लागून आथिरोस्क्लेरोसिस म्हूण कॉम आसात.
सो बिकॉज ऑफ these टू फॅक्टर्स इन्सुलीन रेजिस्टन्स आनी अथिरोस्क्लेरोसिस हाका लागून बाकीच्यो चालूच्यो दुयेंस कमी जाल्यो हायपर टेन्शन डायबिटीज हाय कोलेस्ट्रॉल देन हार्ट डिसीज काळजाची दुयेंसां स्ट्रोक ना एव्हरीथिंग फॉलोज एव्हरीथिंग फॉलोज इवन बॅक नी पेन बरोबर डिप्रेशन सगळें डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयिल्लो आसा तो घेवया हॅलो हॅलो या हॅलो दोतोर मारिया फर्नांडीस मारिया बाय प्रश्न विचार दोतोर आता हाटा एक मनशा समज तूं घरांतून देखून एक फुगासां येयलें आनी हार्ट अटॅक येयलो आनी तेन्ना जपकोन दोतोर मेळना जाल्यार बोगले आसलोल्या मनशान तेका इलाज दिवपाक कितें करपाचें व्हेरी गुड मारिया बाय बरंच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विचारला तुवें दुसरो प्रश्न म्हजो आतां आमी आमचे आतां दोतोरान सांगिल्ले ते प्रमाणे जेवणां सगळीं रेडमेड जाले आनी आतां आमी कितें खाता तें सगळें नुस्तें मांस आनी तरकारी वखदां पासून पोल्युशन गेला उदक आनी तें सगळें पोल्युशन खावपा पडटा आमकां तेंय आमकां माल पडटा आनी हार्टा वखदां येयल्यार डायबेटीक येता डायबेटीक येयल्यार मागीर किडनी प्रॉब्लेम जाता हे मातशे दोनी प्रश्न आमगे सांग मारिया बाय बरोच अभ्यास करून आयला तूं म्हाका तूं आमचे कशें बरो अभ्यास करून तयारी करून दवरल्या प्रश्नांची व्हेरी गुड क्वेश्चन आतां आमी पयलो प्रश्न घेवया की कोणाक छातीन दुखलें जाल्यार ओ हार्ट अटॅक म्हणून दिसलें जाल्यार कितें करपाचें मुखेल म्हणणी म्हजी कोणाकूच छातीन दुखलें जाल्यार चेस्ट पेन आयलो मातशें घाबरट आयली दिसलें म्हाका हार्ट अटॅक येता म्हणून भिवू नाका भिल्यार वायट जातलें भिल्यार पल्स रेट वाडटलो हार्टाक ऑक्सिजन डिमांड आनीक वाडटलो आनी तुजी हार्ट अटॅक जावपाक शक्य आसा तेंय चड जातलें अच्छा तर भिवू नाका 108 ना लागशिल्ल्या कोणागेर एक गाडी घे आनी खंयचे बरे हॉस्पिटलांत वच आनीक एक कार्डियोग्राम काड हिंदी पिक्चरान दाखयता भाशेन जिबे पन्नाक सॉर्बिट्रेट उडय नाका सॉर्बिट्रेट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑर फर्स्ट एड फॉर हार्ट पेशंट जरी तर घरांत एक एस्प्रिन टॅबलेट आसा जाल्यार ती एस्प्रिन टॅबलेट क्रश कर पिठो कर आनी तोंडान उडय बस बट कन्सोल द पेशंटाक सांग डोंट वरी वी वील टेक यू एज सून एज पॉसिबल टू द नियरस्ट हॉस्पिटल एक पावटी तुमी हॉस्पिटलांत पावले आमी एक कार्डियोग्राम काडटलो आनी ते कार्डियोग्रामाचेर आमकां कळटलें हो हार्ट अटॅक येता काय ना जाल्यार अटॅक येवंक ना जाल्यार वी कॉल इट इस्केमीक हार्ट डिजीज अटॅक आयलो वील कॉल इट मायोकार्डियल इन्फाक्शन मायोकार्डियल इन्फाक्शन जाल्यार पयलीं 48 hours आर क्रुशल तो मायल्ड आनी मॅसीव म्हणटा तो शब्द ना मेल्यार मॅसीव मरूंक ना जाल्यार मायल्ड तसलें आमी इन्फिरियर वॉल एंटिरियर वॉल अशें म्हणटा इस्केमीक हार्ट डिजीज जालें जाल्यार बरें आमकां वखद आसा अटॅक आयल्यारूय आमच्या लागीं वखद आसा आनी गोवा गव्हर्मेंट आपल्याची फायलो मूव करता ते प्रमाणे येता ते मार्च मॅक्झिमम मार्च म्हाका दिसता जानेवारींत सुमार जातलें गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेजींत कार्डियक कॅथ लॅब म्हणटा तो मशीन येतलो आनी आमच्यांनी मेडिकल कॉलेजीनूच एन्जिओग्राफी आनी एन्जिओप्लास्टी करूंक जातलें सो वी वील बी एबल टू सेव मोस्ट ऑफ दीज पेशंट्स ऑफ हार्ट डिजीज आतां तुमी तो दुसरो प्रश्न विचारलो पोल्युशनाक लागून हें पोल्युशन करता ते कोण आमीच गार्बेज हांगा थंय उडयता आमीच गार्बेज नदयेन उडयता आमीच गार्बेज एक्स्ट्रा करता आमीच प्लास्टीक वापरता आमीच करता तें सो वी शूड रिड्यूस पोल्युशन तें सारकें बट द अदर पॉयंट दुसरो पॉयंट जो काडिल्लो ताणें की एक पावटी कसलें दुयेंस आयलें चालीचें दुयेंस आयलें जरी तर कोणाकूच चालीचें दुयेंस आयलें आनी ताणें फक्त 3 वस्तूंचेर लक्ष दवरलें एक डायट आहार जेवण ईट ऑन टायम बिकम वेजिटेरियन तुमी लोक म्हणटले दोतोर पिसो बट बिकम वेजिटेरियन शाकाहारी नॉन वेजिटेरियन शेनवार आयतार वेजिटेरियन डेली
बायल रांदता तें जेव नाका, घोव कितें रांदूंक जाणा तें जेव. ती बायल चड वगत लायता रांदपाक तें जेवं नाका. सोयेची कडी बी बंद कर. रुचीचें जेवण बंद कर. ना रुचीचें जेवण खा. जेवणाक टायम घे. जेवण टायमार खा. ही पयली वस्त. दुसरी एक्सरसायज. बायलेचे बरोबर बरें डॅन्स मस्ती डॅन्स नाच ना गोवन स्टायल वॉल्स नाच ना चलूंक वच स्विमींग वच कसली एक्सरसायज. आनी देवाक पांय पड. योगा मेडिटेशन. ही 3 वस्तू कर. दोतोरान सांगला ते भाशेन वखदां घे. तुका एअर चालीच्यो दुयेंसां येवची ना. आनी हें जेवण पळय तुमी जेवता ती भुरग्यांकूय दी. तांकांय चालीच्यो दुयेंस येवची ना. डॉक्टर महेश आमकां तुमी बरी इंटरेस्टिंग सांगला. आय विल काउंटरॅक्ट दीस आफ्टर सम टायम बिकॉज आतां सद्या 2 कॉल वेटिंग आसा. हॅलो हॅलो या सर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर म्हाका माझी एज आसा 59, वेट आसा 68 किलो. हायट हायट 5.5 फूट. आणि म्हाका माझे प्रेशर आसा न्हू तो ऑलवेज 130/90 आसता. आनी केन्ना केन्ना देंवता. अशें कितें सर आतां केन्ना केन्ना म्हाका सडनली 170/100 जाता. हाका देंवता म्हण हाका चडटा म्हणटा. हय आनी म्हाका आतां 5 वर्सां जाली. विन BP 20 हांव घेता. विन BP 20. बरें कळ्ळें म्हाका. पयली सुवातेक तुजी वजन मातशी मायज आसा ती वजन कमी करूंक जाय. सर दुसरी सुवातेर तूं केन्ना एक धाकटी कालसांव पळय घालता तेन्ना मिररान पळय. एक आयनान पळय. सायड व्यू पळय. आनी तुजें पोट गुरवार दिसता काय ना तें पळय. तरी तर तुका पोट गुरवार दिसता कसलें पोटाचें एक्सरसायज कमेस कर. स्किपींग इज द बेस्ट एक्सरसायज. यू कॅन डू स्विमींग. यू कॅन डू बॅडमिंटन. ना हांगा खुर्चेर बसता तेन्ना अशें रावन अशें मार फिरक्यो मार. 100 पावटी 1000 पावटी अशें फिरक्यो मार. वतलें. तिसरी गोश्ट म्हणटा ती सॅलड्स भरपूर खा. म्हजो एक डॉक्टर अंकुश देसाय एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट डायबिटीक स्पेशलिस्ट तो. ही ट्रिट्स ऑल एंडोक्रायन डिजीजीस. तो म्हणटा सॅलड भरपूर खा. सॅलड भरपूर खा. ताचे नंतर तुज्यान कसलें जेवण खावपाक जाता. विन BP इज अ व्हेरी गुड टॅबलेट. चालू दवर. तो BP चडटा दादल्यांक कित्याक आमकां दादल्यांक मेंदवान भितर एक फ्यूज पळय आसता तो मातसो धाकटो आसता. 5 एम्पियर्स 10 एम्पियर्स. बायलांक मातसो व्हडलो फ्यूज आसता तो. तर आमकां राग बेगीन येता. तो राग कमी करपाक जायती योगा आसा. ब्रह्मकुमारी म्हणून ताणें पीस ऑफ मायंड योगा भरपूर केला. भरपूर टिचींग कोर्स केल्या. तसलें वापर. आनी कसलें प्राणायाम तसलें योगा कर. कोणूय तुका रागार केल्यार तूं ओगी राव. ताका बोकूं दी. ओगी राव. एक पावटी तो थकलो म्हणटकूच मागीर तूं सुसेगाद विचार. परतून सांग कितें जालें तें. ताकाच राग येतलो. तुका येवचो ना. तुजी BP सकयल उरतली. बरें सर. डॉक्टर एक गोश्ट म्हणजे कितें आसा तुमी दिवाकर म्हाका दिवाकर बाबांचो फोन आसतलो एक वेळ कदाचित